Just wait for 5 minutes. Raju.
Dari ada. What do people think?
पागल छी। In the right direction or we are getting some other problem apart from itself to be initiated by outside sources. Very to be certain, but this crowd here is completely the fault that there is some conflict with the death of J69. Hence the problem. Yeah, that is the plan. कोण स्टार्ट करता पत्ता पत्ता अनेक My name is Pratul Raman Tonse. My name is
is Fazlur Rahman Tonse. I am gathering here today. Recently we have heard about this thing that there is one girl who has been literally raped and thrown in the water, and the police of Kalangut has said that she has been not raped and she has been not raped. They say it was an absolute case of drowning. I have some type of this thing that it is not a drowning. Some incident might have happened which the police could not collect it correctly. गमले तुमकां आतां कितें आहा पुलिसांनी तेजो थ्रोली इन्वेस्टिगेशन करूंक ना. Nobody will be inseminated will suicide. The police has given a false report. False investigation has been done by the police. Especially Kalangut police have done the wrong thing with that girl. I can understand the families having sleepless night towards their daughter. We cannot get her back. Never we can get her back again in this planet. But for her peace and so that her soul rest in peace, we are here all together. We have so many people here gathered for the peace. I especially request Aruna to talk more about this. We can come and talk to her. And Advocate Amardeep Martel also can come and talk. You people can talk. We want justice. We are here for justice. आवाज येतो ना आवाज अच्छा आयो Diba? आज गोंयभर सिद्धिनायक एका जस्टीस मेळोवपा लागून हर एक वाठारांसून आवाज उठपाक लागला आणि सगळ्यांक खबर आसा गोंय राज्याचें अख्खें लक्ष लागिल्लें आसा ह्या केसीचेर. सगळ्यांक खबर आसा की हांगासर हलगर्जी जाल्ली आसा डिपार्टमेंटांची. पयलें म्हणटा ती कलंगूट जें कितें घडलां तितून डावनींग म्हणटा म्हणजे जें उदकान बुडोवन म्हणटा तें चेडूं मेला म्हणून त्या प्रमाणे व्हायरल जालो न्यूज व्हायरल जाल्या उपरांत जो पोस्टमॉर्टम आसा तो पोस्टमॉर्टम खंय तरी हांगासर सारको जाल्लो ना. सो हेचो मतलब कितें अर्थ कितें की जे आमचे डिपार्टमेंटां आसा ज्या डिपार्टमेंटांनी पोस्टमॉर्टम करपाक जे डॉक्टर आसा हे खंय तरी गोत्यान येयल्ले आसात. अशें दिसता की हर एक केस बॉडी जर फक्त उदकान जर मेळ्ळी जाल्यार तेंचे कयास आसता कितें सांग की ती उदकान बुडोवन मेला म्हणून. फक्त पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जो आसा हो सारको न करता खंय तरी बॉडी काडटा आनी तशीच काडून दितात. जे कोण हे आहात तेंचे घरकार आसा पळय तांकां काडून दिता. सो हांगासर विसेरा कलेक्ट केल्लो ना. ज्या प्रमाणे त्या चेडवाची अजून ताका कपडे खंय गेले हेचेर प्रश्न आसा. अजून ताका प्रश्न उबो जाल्लो आसा गोंयभर की कपडे खंय गेले. जरी तुमचे दिशेन तुमी करतात ब्लेम गेम स्टार्ट जाल्ले आसा हांगासर. पुलीस डिपार्टमेंट म्हणटा हॉस्पिटलाचें काम, हॉस्पिटलाचे जे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट काडपी आहा ते म्हणटा पुलिसांचें काम. सो हांगासर आमकां ब्लेम गेम दाखोवन कितें ही केस भरकटत आनी खंयच्या वाटेन तरी व्हरोंक सोदता काय कितें हो प्रश्न निर्माण हांगासर जाल्लो आसा. तुमकां खबर आसतलें की क्रायम रेट जो आसा त्यो गोंयाक खूब वाडिल्ल्यो आसा आनी वाडत आसा. ह्या 2 दिसांक जर पळयल्यार रेप मॅट्री वाडटा. तशेंच हांगासर जी मर्डर केस जाल्ली आसा जी कांदोळेन एक डेड बॉडी मेळिल्ली आसा ती सुद्दां डेड बॉडी खंय तरी हाडून उडयल्या. म्हणजे हांगासर पुलीस जे रातचे आसता पळय गस्तींचेर जे 24 तास म्हणटा काम करता पेट्रोलिंगाक आसता जे बिटांचेर आसता हे पुलीस रातचे खंय वतात. रातचे हेंच्यो ड्युट्यो खंय गेले. होमगार्ड आसात रातचे होमगार्ड म्हणटा तुमी धाडटात म्हणटा रातचे जाल्यार ते होमगार्ड खंय गेले. जाल्यार ह्यो बॉडयो ज्यो आहा ह्यो रातच्यो खंयसून येवन पडटात. अशें न्हू की वाऱ्यांसून येवन कोण गायब जावन उडयता राक्षस कोण येता आनी उडयता आनी वयता अशें कितें आसा जाल्यार सरकारान तें दाखोवन दिवचें. CCTV जो आसा बसयल्या म्हणटा ते CCTV तुमचे कित्याक चलना. कित्याक लोकांचो पयसो जो आसा हो CCTVच्या फाटसून हांगासर फक्त तुमकां कमिशन मेळोवपाक जाय म्हणून हांगासर आडवो घातलेलो आसा काय कितें होय प्रश्न हांव तुमचे कडेन विचारूंक सोदता सरकारा कडेन. तशेंच हांव म्हणूंक सोदता जे आमच्या गोंय राज्यान जितल्यो ह्यो 4 व्हिलरी आसात वेदर ते 3 ऑटो आमी ऑटो हे म्हणटा रिक्षाज म्हणटा तशेंच जे 4 व्हिलरी आहा त्यो सुद्दां म्हणटा तांकां ब्लॅक ग्लास टिंटेड ग्लासीस लायिल्ल्यो आसा. ह्या टिंटेड ग्लासींचो यूज जो आहा हो चेडवाची रेप करपाक जाता, कोणाची मर्डर करपाक जाता, कोणाक जर खंय मारला जाल्यार ताका किडनॅप करून सुद्दां व्हरोन खंयच्या जाग्याचेर उडोवंक शकता आनी डेड बॉडी आसा ती हांगासून दुसऱ्या जाग्याचेर व्हरपाक हो वापर जाता.
जाल्यार हे गोंय राज्याचे जे RTO डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी डायरेक्शन दिवपाक जाय जे ट्रॅफिक सेल आहा तांकां की हे जे टिंटेड ग्लासीस आहा हेंचे टिंटेड काडून उडोवपाचे जे कितें कलरींग ब्लॅक कलर करून दवरल्या ते. आनी हांव मागता गोंय राज्याच्या लोकां कडेन की ही जी केस आसा हितून कोणूय आसचो कोणूय जर भितून कल्प्रेट म्हणून जर गावता जाल्यार तेका फाशीची शिक्षाच दिवची हो आमी डिमांड करता. कित्याक सांग आज जर एकल्याक घडलें कायदो जर कडक करिना जाल्यार फाल्यां आनीक कोणतरी ह्या जाग्याचेर सिद्धीच्या जाग्याचेर आनीक कोणतरी तुमचे भुरगे आसतले. त्या परस आमी म्हणटा की कायदो कडक करा आनी प्रत्येक गांवांसून हांव मागता की सिद्धी नायकाक लागून जस्टिसाक लागून फुडें येवचें आनी सरकाराचे दोळे उगडे करचे. सरकारान जें कितें पळय केल्लें आसा सुरवातीक हें सगळ्यांनी पळयल्लें आसा आनी आतां ही केस वांकड्या तिकड्या जरी हेजेर वयता जाल्यार ती जाग्याचेर येवची आनी हे जे कोण पळय GMCन जे तेणें पोस्टमॉर्टम केला पळय डॉक्टरान तेका खरो म्हटल्यार सस्पेंड करपाची गरज आसा इमिजिएट इफेक्टाची. थँक्यू सो मच. Few days back, we had gathered here in protest and agitation against the crime which took place in Belgaum, whereby 3-year victim minor girl was raped by 2 culprits. Those 2 culprits has been apprehended and very soon charge sheet will be filed against them and they will be prosecuted. Within a short span of time, similar offences occurred in Goa at Kalangut, within the jurisdiction of Kalangut police station at Kalangut beach. This case, particularly of this the girl by name Siddhi Naik, who has been, there is no doubt that she has been raped and murdered and her dead body has been thrown at the seashore. This case can be compared to Scarlett's case, very identical. So when it came to the knowledge of Kalangut police station, such an incident has occurred at Kalangut beach. Her dead body, after complying with all the following formalities, her dead body was referred to the GMC Bambali for conducting post-mortem report. And the post-mortem report stated that it's not a case of any sexual assault or any physical assault, and there are no injuries found on her body. Citing on this report, Kalangut police station came to the conclusion and ruled out the possibility of any rape and murder. See, in this case, when the father of the victim girl approached Kalangut station, that I am not certain about this first postmortem report. I want to challenge this postmortem report and I want to approach the government to conduct another postmortem report. But the Kalangut police station hurriedly handed over the dead body to the victim's parents, whereby her dead body was disposed of according to religious ritual rites. Now, how the second postmortem can be conducted when she is no more? This shows that Kalangut police station and the Department of Forensic and Toxicology department are in collusion with each other, and they are trying to sabotage the entire investigation. And Department of Forensic and Science Toxicology has fabricated and manipulated false report so that this case can be completely wiped out. So I request the state government, you have already handed over the investigation to crime branch. So those culprits who have committed such heinous crime has not yet been apprehended. Take appropriate step, arrest them, book them under appropriate section of law and prosecute them. सगळ्यांक बरी सांज जावन येता.
आज म्हज्या गोंयच्या भुमीन गोंयभर स्त्री शक्तीचो आक्रोश चल्ला. असो एक आक्रोश की काळीज पिनून उडयता असो आक्रोश चल्ला सरकारा विरुद्ध, पोलीस डिपार्टमेंटा विरुद्ध, आणि देर हॅज बीन अ टोटल कोलॅप्स ऑफ द लॉ अँड ऑर्डर. डेली पयलीं कोरोनाच्या टायमान शेकड्यांनी मरणां जातालीं, आतां धर्तरेर गोंयच्या भुमीर अशींच मरणां पडपाक लागल्या, पाताळपाक लागल्या, आणि स्त्री शक्तीची अब्रू अशी वेशीर हांगा टाळपाक लागल्या. आणि राज्याचो मंत्री अंधा राजा अंधा कानून हे सगळे हांगासर अशें दिश्टी पडटा. प्रत्येक बायल मनशेक आपले जॉब आणि हे सगळें सोडून आपल्या चलये भुरग्याची काळजी घेवपाक अशें हें सगळें जाल्लें आसा. कालूच म्हाज्या एका शेजारणीन आपलो जॉब सोडलो कित्याक तिचें चेडूं 5 वर्साचें आसा आणि हें सगळें पळोवन तिका भंय दिसपाक लागला. अशें भयांकृत अशें वातावरण अख्ख्या गोंयभर पाताळ्ळां. हेका जबाबदार कोण? जर सरकारी यंत्रणा आणि जर आमी टॅक्स पे करता जाल्यार हें अशें सगळें कित्याक अख्ख्या गोंयभर कॅन्डल लायट चल्ल्या? त्या पुडयाच्या दोतोराक हांव विचारूंक सोदता, त्या गृहमंत्र्यान त्या सीएमाक हांव विचारूंक सोदता, हें सगळें कितें? हें खंयच्या राज्यान हें सगळें? जर तुका कांय हें करपाचें ना, रिजायन दी आनी बस मरे घरा. त्या पळय तेका पोलिसाक तुवें थंय दवरला, सगळ्या डिपार्टमेंटाचे सगळ्या हेडाक चेंज केले तुवें. ते म्हणटा की कलांगूट म्हणटा ही खाण म्हणटा व्हडली, त्या खाणीचेर तो सोरोप तस्सो दवरलेलो आसा, त्या सोरपाक तुवें काडूंक ना अजून. कितें आसा? हँड इन ग्लव्स खंय आनी कितें आसा? सो सगळ्या बायल मनशेक आणि सगळ्या आमच्या गोंयकारांक काळिमा हाडणारो हो प्रसंग आसा. आणि त्याच्यान वयर म्हटल्यार इतकी शिरजोरी तुमची, इतकी शिरजोरी आणि इतको मास तुमचो की ते पळय जे कोण मेला तेची अब्रूचेर तुमी हात घातला. त्याचे कितें कितें येता पेपरांनी वायट दिसता आमकां सगळ्यांक वाचपाक, तें वायट दिसता आमकां सगळ्यांक आयकपाक. तें अशें म्हणटात की मनीस गेल्या उपरांत त्याचे कांयच वायट उलोवप नासता म्हणून. तेन्ना तुमी डिक्लेअर करचे, ताका ड्रावनींग केस डिक्लेअर करचे आदी हें कित्याक तेचे अब्रूचे दिंदवडे काडूंक ना? आतां तें चेडूं भुरगें म्हणून काडटा, बहुजन समाजाचे भुरगें म्हणून काडटा, त्याचो बापूय गरीब म्हणून तुमी काडटा. हें सगळें तेचें तेका कोण वाली ना असो दिसलो तुमकां म्हणून काडटा. अरे आयज आमी उबी आसा ह्या गोंय साहेबाच्या पांयाकडे, आयज आमी उबी आसा ब्रह्मकायाच्या गोमंतेश्वराच्या पांयाकडे, आणि तो कितें न्याय आसा न्हू तो करतलो. खंय ते म्हणटा की जेन्ना एक क्रिमिनल क्रीम करता तेन्ना खंय ना खंय आपले सबूत सोडूनच वयता. आणि म्हाजो उलो आसा तेंचे कडेन की ते सबूत बेगींतल्या बेगीन मेळोन, कोण पळय तो पळय थंयसर तूं धापूंक सोदता, कोणाक पळय इतली तुजी घारीची पाखर तूं घालून त्या कोणाक तो धापूंक सोदता पळय, तें उगडें पितळ जातलेंच जातलें. आणि ते पोरूच न्हू, ते कोण पळय सिद्धी आसा त्याचो आत्मो तोय तुमचो शोध घेत रावतलो. कित्याक तुवें डिक्लेअर केलां फ्लोर ऑफ द असेंब्लीर, तूं सांगता आपणाकूय एक चेडूं आसा आणि आपुणूय म्हणटा बापूय आसा, जाल्यार ह्याय बापायची काकूट कर मरे. ह्याय बापायची तो बापूय पळय दळा दळा रडटा, ती आमी टीव्हीर पळयलां, ती आवय दळा दळा रडटा. आणि गोंयच्या प्रत्येक बायल मनशेचे काळीज, गोंयची प्रत्येक आवय ह्या आतां कितें पळय भिरांकूळ वातावरण तुवें करून दवरला पळय, तेका लागून रडत आसा. तेन्ना तेंची काकूट कर मरे. आतां हे तुजी पोलीस यंत्रणा पळय, आतां आंदोलक कमी आसा आणि तुजी पोलीस यंत्रणा ही पळय भरपूर आसा खाकी कपड्याचे. हे खाकी कपडे थंय खंय आसता? प्रत्येक तुज्या गोंयान आतां हे सगळें इतकें जावपाक लागलां की दीस इज बिकम लायक दिल्ली. एवरी डे एंड नायट वी एक्सपिरियन्स अ क्रायम. आमी गाडी चलयता, एकटी आसा, असो खंय वाट पळयलो म्हणटकूच दिसता देवा हांगा कितें जायत काय म्हणून. इतक्या ह्या धर्तरेर ह्या गोमंतेश्वराच्या भुमीचेर तुवें इतको अत्याचार माजयला आणि त्या अत्याचाराक धापपा खातीर पळय तुजें हें सगळें करून उडयता. शी, वालोर तुका, वालोर तुका पुडयांच्या दोतोरा, वालोर तुका. हेंच सगळें करपाक तूं थंय बसला. बेगोबेग हेचो शहानिशा जावपाक जाय. टॅक्निकलिटी कितें आसा ती हांव उलयना, पण एका बहुजन समाजाच्या चेडवाक, एका महिलेक, एका बायलेक
वो न्याय वो मेळपाकूच जाय. वी वॉन्ट कल्प्रीट शूड नॉट गो अलोन. कल्प्रीट जर तुजो कोणूय सोयरो धायरो आसा जाल्यार तेची सारकी चौकशी जावपाक जाय. वर्क प्लेसाचेर जर तेचे कितें जाल्लें आसा, वर्क प्लेसाचेर चौकशी जाल्लीच दिसना म्हाका. ते खंय काम करताले तेच्या फ्रेंड्सांक त्याच्या वर्क प्लेसाचेर आणि त्याच्या त्या सगळ्या हेचेर वर्क प्लेसाचेर, बिकॉज द वर्क प्लेस इज अ कॅपिटलिस्ट आयडेंटिटी. सो यू आर नॉट गोईंग देर अँड यू नो यू आर नॉट इन्व्हेस्टिगेटींग देर. आमी अशी पब्लीक म्हणून पळयता तेन्ना अशें म्हणपाक शकता तो कोणाक रे इतको तूं धापूंक सोदता, कोणाक इतको तूं हें करूंक सोदता. तेन्ना बेगोबेग हें जावपाक जाय. म्हाजी विनंती आसा, जे सगळे कोलमडला पळय हांगा, तुजे प्रशासन कोलमडला, सगळी आमची यंत्रणा कोलमडल्या, लॉ अँड ऑर्डर टोटल कॉलॅप्स. हे बेगोतल्या बेगी घडी सारकी सर. ते इलेक्शना खातीर दौरे काडटा पळय ते दौरे मातशे कमी कर. हे इलेक्शन न्हू, हांगा लोकांच्या जिवा मरणाचो प्रश्न आसा, हांगा लोकांच्या भुरग्यांचो प्रश्न आसा, आमच्या फुडल्या जनरेशना प्रश्न आसा. अरे अशी इलेक्शनां येतली कितकी आनी वयतली कितकी, आनी अशे लोकूय कितके व्हडल्या व्हडल्या खुर्च्यांचेर बसतले, पण जीव हो आसा हो एकूचदा येता खंय, कित्याक तरी योनींच्यान आमकां व्हडलो हो जीव मेळटा खंय, जाल्यार त्या लोकांचे जीव जो आसा हो थांबय. आणि इतको सगळो जो हें चल्लेलो आसा तुजो पळय आकांत, तेका तुजे तेन्ना तूं उलयता पळय आनी सांगता एवरीथींग इज गोईंग ऑन म्हणून, तेन्ना तुजे दोळेच सांगता खंय तरी खंय कितें तरी हें जाता म्हणून. इतकी सगळी हें जाता आसतना तुजो कायदो आसलो की तूं त्या सिद्धीच्या घरा वचून एक तेका आदरांजली दितलो म्हणून. ती आदरांजली तुम्ही दिवपाक शकोंक ना. ती आदरांजली तुमची जी हे आसा टीम आसा, वुमन कमिशन आसा तुमचे, बाकीचे ज्यो टिमी आसा, गृह मंत्रालय आसा, किंवा तुमचे जे तुमचे तूं स्वता त्या घरान वचोन बाबा कितें जालां, आपूण आसा तुमच्या फाटीशी, हे इन्व्हेस्टिगेट करूंक ना करुया अशें म्हणून तूं सांगपाकूय तांकां आदारूय दिवपाक ना. असो कसलो रे तूं आंधळो कानून हाडणारो आंधळो राजा. सो म्हाका त्या जो एक बायल मनीस येयल्ली आसा हांगासर एक व्हडली, आनी तिचे आमी पेपरान बरें आयकता, वॉट इज इट नेम या कितें नांव तिचें, कोण व्हडली पोलिसांची हेड एक बायल मनीस येयल्ली आसा, आनी हांवें आयकलां की ती बऱ्या काळजाची, आनी तिचे खंय ती आपल्या सॅलरींच्यान थोडो असो एमावंट गरिबांक म्हणून दिता. एक IAS ऑफिसर हांगासर IPS येयल्ली आसा. तर म्हाजी विनंती आसा त्या IPS अधिकाऱ्या कडेन, ह्या गोंयाच्या भुमीक ह्या सगळ्या ज्या अत्याचारा पासून मुक्त करपाक आणि ह्या हितूनच्यान सिद्धीक न्याय दिवपाक. सिद्धीक न्याय हो सगळ्या गोंयकारांक न्याय, सगळ्या गोंयच्या महिला शक्तीक न्याय अशें हांव सजमतां आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. थँक्यू. Good evening. I'm a 25-year-old youth of Goa with dreams and aspirations. But with happenings like these, all my dreams and aspirations I cannot go forward and achieve. This is a very frightening situation that we're living in. What kind of security is the government assuring us? I ask the media people to turn around their cameras and show over here. There is no security, there is no lights. How are we going to roam around in the night? Is this the security you are assuring us? Instead of giving us wings to fly higher, the government and the security forces of our state is clipping it off. My mother, I'm very sorry to say this, but I am the sole earner in my family. I have a mother to take care of. But with this kind of a situation, with this frightful situation, my mother is scared to send me to work as well. We have, right from a 10-year-old to a 60-year-old we have over here. It shows how scary the situation has become. I request the government to enforce more, a better security system for us, to assure us security. With the investigation being sabotaged and so many things being, so many evidences being destroyed, it's just showing us that justice is being delayed, and justice delayed is justice denied. And it is very scary, and I request everyone, the youth, to give us more power, to come here, to come to more protests like this and help us fight for a more secure environment to live in. Thank you.
आनी वयर सांगूंक सोदता तुमचे कॅमेरा जे आसा पळय न्हू ते कॅमेरा हे सरावंडींग सगळ्याक प्लीज दवरचे ताकी कळो न्ही सरकाराक या जो तूं सांगताय पळय न्हू की गोंय राज्याच्या भुरग्यांक आवय बापायनी सांबाळचे आमी सांबाळटात थँक्स तुझे जे सजेशन दिल्या बद्दल पण तुवें आमच्या गोंय राज्याचे पळय जे डिपार्टमेंटा पावर मिनिस्टर आसा निलेश काब्राल हेजे कडेन उलोवन हे गोंय राज्यान पळय काळोख घातला न्हू ताजेरूय कितें ते उपाय काडचो वा आमी तुमकां सजेशन दिता ह्या माध्यमांतसून तुमी मुद्दाम भोवड्यात ताकी हांगासर कितें इन्सिडंट घडच्या पयलीं हांगा लायट घालात ना जाल्यार कोण तरी हांगासर उबे तरी रावत नाल्यार पावर मिनिस्टराक तरी हाडात हांगासर निलेश काब्राल उबो दवरा लायट घेवन प्लीज भोवडचे. हॅलो माझे नाव संदेश कुबळकर. माझो इश्यू आला सगळ्यांनी सांगलेलो माझो डिफरंट इश्यू आनी हो आमचो फ्युचराचो व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयज पळयत जाल्यार गोंयांत आतां एक म्हयन्या भितर 5 रेप कितें आनी मर्डरी जायता विदीन 1 मंथ. सो म्हाजो इश्यू आहा कितें आमी आयज गव्हर्मेंटाक ब्लेम करता आनी खऱ्यांनी आमी ब्लेम करपाची गरज आहा पुलिसांक आनी पूण आमी हेजो फुडें आमी ब्लेम कोणाक करतले आमी वुमेन्साक ब्लेम करचो पडटलो. आयज पळयत जाल्यार वुमेन्स पळय थोडीच आहा ह्या टायमार ईच एंड एवरी वुमेन्सान उबी रावपाक जाय जस्टिसाक कित्याक फुडें कितें जावंक जाय तें बंद करपाक जाय. पूण आयज वुमेन्स कोण येवना सारकी थोडीच येयल्ली आहा. ईच एंड एवरी वुमेन्सान फुड्यान सरोन हे जस्टिसाक सपोर्ट दिवंक जाय आसलो पूण वुमेन्सान येवना. पूण हांव मागता हे वुमेन्साक तुमी गव्हर्मेंटाक ब्लेम करचे पयलीं स्वताक ब्लेम करची गरज आहा. तुमी हेज्या फुडें आमकां कितें जावंक जायना वायट जाल्यार आयज आमी उबी रावंक जाय. ईच एंड वुमेन्सान आमी उबे रावपाक जाय कितें वायट जाता तें. हांवें आमच्या एक ग्रूप आहा महिला मंडळ तांकां विचारलें की तुमी हे सिद्धीचेर आतां हे कितें मर्डर जाला तेजेर तुमी आवाज कित्याक उडयना. ती कितें सांगता म्हाका आमी हेजेर चिंततलीं. हांवें विचारलें तुमी ग्रूप कित्याक केला महिला मंडळ तुमचो यूज कितें आहा. तुमी आयज तर वुमेन्साक सेफ्टीक तुमी फुडें येयना तुमचो ग्रूप कित्याक आहा तो महिला. ईच एंड एवरी वुमेन्सान तुमी फुडें येवपाक जाय. फाल्यां सकाळीं तुमी गव्हर्मेंटाक ब्लेम करूंक शकना. आयज तर तुमी वुमेन्सान फुडें सरून आनी गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर घालो वुमेन्स पावर दाखोवपाची तुमी आयज गरज आहा. आयज तर तुमी वुमेन्स पावर दाखयना न्हू फुडें अशेंच जातलें आनी गव्हर्मेंटाक ब्लेम करूं नाका. वुमेन्साक मागता हांव जें कितें उलयता तें खरें उलयता. आयज तुमी वुमेन्सान ईच एंड वुमेन्सान फुडें सरून गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर घालप आनी तुमी आपले ईच एंड विलेजींनी पेट्रोलिंग करपाक हे पुलिसांक तुमी गव्हर्मेंटाक फोर्स करूंक जाय. थँक्यू. म्हजें नांव दोमिंगो फेर्नांडीस. आमी कालांगुडसान हांगासर येयल्या. तर आमी कालांगुडसान हांगासर कित्याक येयल्या हांगासर एक रॅली आहा म्हणून सिद्धीच्या पासत म्हणून आमी हांगासर येयले आनी सरकाराक दाखोवपाक आमीचो तेंको तेंकां आसा म्हणून. पूण हांव आयज हांगासर जमलेल्यांक आनी जावं मिडियार पळयताण्यांक हांव विचारूंक सोदता आमकांच भुरगीं आहा म्हणून आमी हांगा येयल्या आनी तुमी उलयले खंय गेल्यात गांधी सरकारा कडेन. पूण तुमी उलयले खंय गेल्यात आनी अशें तर तुमी तर एकठांय जावन तर एकवटान खान मारीत जाल्यार सगल्यांक जाग्यार बसतलें. आनी हें तर आमी 4-5 जाणां अशें उलयत जाल्यार आनी थोडीं म्हणत जाल्यार म्हाका कित्याक पडलां म्हाजें चेडूं अशें म्हणत जाल्यार आमचें काबार गोंया म्हणून सदमोवपाचें. आमच्या परिकारान लाडली लक्ष्मी म्हणून स्कीम काडली. आतां हांव सरकाराक विचारना लाडली लक्ष्मी म्हणजे कितें तें एक चेडूं तेच्या लाड करून तें व्हडलें जालें आनी तेच्या मोगान तें वाडयलें आनी ह्या चेडवाक तर आयज अशें मारप आनी अशें फोटींग उलोवप जीव दिवन मेला म्हणून सांगप जाल्यार ही चुकीची गजाल पयली. कित्याक आमच्या गोंयकारांक अशें कपडे काडून उडकी मारून न्हांवपाची असली सोय ना. आमच्या गोंयकारांक एक रेस्पेदान न्हांवपाची आनी रेस्पेदान घरा वचपाची सोय आहा. पूण आयज सरकार कित्याक मनान घेयना. आयज सरकाराक जायतो लोक नमस्कार करता लोक आनी आयज सरकारा महिला अदीक नमस्कार करतात तांकां पूण आयज ह्या महिलांकूच घडटा. पूण आयज हे एकवटान तर करीत आनी तीन तो शिडूक रावत हें कितें घडटा पळय तें सरकाराक सांगत आमकां स्वताची निशय जावप ह्या चेडवाचेर आयज कितें घडलां पळय तें अशें तर सरकाराचेर तर प्रेशर करीत आनी हें तर तें हें करपाचें बंद करीत जाल्यार तेन्नाच सरकार जाग्यार येतलो. नाल्यार जाग्यार येवचें ना. आयज कितलें घडलें आतां काल ही वालपय घडली खबर. आयज अशें घडत रावतलें आनी आमची भुरगीं नाच जायत रावतलीं. पूण आयज सरकार ह्या भुरग्यांचो सरकार गुन्यांवकारी. सरकारान कितें तरी उपाय काडूंक जाय आनी आमचो देश आनी आमच्या भुरग्यांक राखून दवरपाक सरकारान हो कायदो काडूंक जाय आनी बरो पळय तो काडपाक. देव बरें करूं. She is one of the relative of the disease. My name is
Carissa Fernandez and I'm come from Aldona, close by to Siddi's house. On this, today we are gathered here to give justice to Siddhi Naik. Goa was known for a state for vacation, you can say, for nature and for peaceful, as you say in Konkani, it is Sussegat Goinkar. But today we see there are rallies going on, there are many candle march going on which we had never heard before due to such circumstances which is going on in Goa. Right now today, I would just say few words on the occasion of Raksha Bandhan, which is today. I request our police brothers, I would call them our brothers, I would request them as our brothers, I would say, whenever a complaint is filed regarding any girl child, whether she is major or minor, I have a small request to our brothers. Please interrogate as soon as possible whenever you will get the complaint through a family member. Whether she is even major, you all don't have to wait for 24 hours because all girl child don't go through their wish. It is not always that every girl will go behind someone else or with some friends or anything. So it's a humble request to my police brothers to really, whenever you get a complaint, just look into this matter as soon as possible. Thank you. आज आम्ही गोयचे साहेबाच्या पायाकडे तसेच गोमतेश्वराच्या भूमीन आणि आमचे दर्गा हेच्या भूमीन आणि महात्मा गांधीच्या पाया सकयल आम्ही बाय सिद्धी नायकाक न्याय मागपाक उबी आसा सगळी. आयज आमचो पवित्र रक्षाबंधनचो तो दीस. आयज ह्या दिसा ह्या जे पळय आमचे भयणी येयल्ल्यो आसा चड करून म्हाका दिसता त्यो आमच्यो क्रिस्तांव तशीच सगळी आम्ही सांगू शकता भरपूर मोग दिसलो की आमच्या भायर सरले म्हणून. तुम्ही तशें मागीर सांगता ते तुवें आयकून सो खूब बरें दिसलें की सगळ्या एकवटान भायर सरले. आयज तुमकां दोन जाणीव करून दिता की जेन्ना आमची सिद्धी बायची बॉडी मेळ्ळी तेन्ना ती सबसिसियस आशिल्ली आनी तिच्या निळे तोंडान निळे आशिल्ले. अशें सगळ्या जण म्हणटा की तेका कितें तरी घालून नाल्यार कितें तरी तेजो मर्डर केला म्हणून. आमकांय खूब हें दुख्ख दिसलें की अशें तेज्या परिस्थितीन ती बॉडी मेळ्ळी. म्हाजो डिमांड आसा ह्या गव्हर्मेंटा कडेन त्यांनी जाणून बुजून हे सगळे नाटक करून बेगीनच्या बेगीन झटपट करून सगळी पोस्टमॉर्टमचे हे नाटकां करून सुद्दां बेगीन करून घेतली. आयज आमी रॅली काडटना एकटे गाडयेकारान कोण तरी म्हटलें हांगा मिठाई वाडटा काय म्हणून. खूब दुख्ख दिसलें की असले लोक भोंवता म्हणून. हांव तांकां सांगूंक सोदतां जेन्ना सिद्धीचे न्याय पकडटले तेन्ना हांव तांकां मिठाई धाडटलो. हे म्हाजें सांगून हांव दोन तरां सोंपयतां. थँक्यू. Today I have come to talk about this young girl who has been found on the beaches. Now we have not yet come to the conclusion. I want to ask one thing. I've got only one daughter. She's 25. She's standing here. Is it safe? I go to work in Punjab because in Goa I am educated. In Goa I cannot get a job because of my age. But is my daughter going to be safe here? That's what I want to ask the government. Will my daughter be safe? She goes to work every day and comes back late evening at 7:30. Is the government going to give us protection? That's all. गांवांत चिंबोरचे आयज म्हाका खूब दूख दिसता ह्या गोंयांत कितें घडटा पळय. पयलीं स्वतेर मिडियाचें हांव चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक सगळ्या कामांक तेणी सगळ्यांक तेंको दिलेलो आसा आनी सदांच उबे रावलेले आसा आनी स्वत कितें आहा तें उजवाडाक हाडटा. पूण काही टायम आमी सदांच म्हणटा चेडवां बरीं न्हू, चेडवां अशीं न्हेसता. बट लॉजिकली पळयल्यार चेडवाक हे दोशेन कित्याक पावता? कारण कितें? ताचे सोद कोण घेयना पूण ताका टॅगां लावपाक संवय आसा.
ते चेडू पार्टीक वयताले, ते चेडू हेजे बरोबर भोंवताले. ही नाटकां न्हू. Everyone needs to have a friendship with somebody or another. She has a right. But gossiping in her name after even she is dead, I really don't like this. पयले स्वातेर गव्हर्मेंटान एक पावल उबारूंक जाय. आमच्याच गांवांत 2 जाणां चेडवां प्रॉस्टिट्यूट आसा. आयज ते कित्याक लागून हे प्रॉस्टिट्यूट अशें कोत्ता? कित्याक पुलीस तांकां धरून व्हरना? कित्याक तांकां कावन्सिलींग करिना? कित्याक तांकां रिहॅबिलिट करना? आनी अशे परिस्थितीक लागून फाल्यां कोणूय तांचें मर्डर करूंक शकता. आनी कोणूय ताका फाल्यां मागीर खंयच्याय बिचार नाल्यार खंयच्या दोंगरार व्हरून उडोवंक शकता. उपरांत परत आमी सगल्यो बायलो हांगा एकठांय रावन आमी पीसफूल मार्च काडटले, कॅन्डल लायट मार्च काडटले आनी बोवो मारून घरा वतले. हाचो उपाय आसा? ना. गव्हर्मेंटान चिंतूंक जाय कितें तरी हेका उपाय काडचो. बायल मनशांक सुरक्षीत ना. आयज पासून सुरक्षीत ना. गव्हर्मेंट सांगता आमी जाय ते केले, कॅमेरा बसयले, पूण कॅमेरा इज इट फंक्शनींग? नो. आतां हेच जाग्यार पळय महात्मा गांधी देखून रडटा तो आपूण कावकान आसा म्हणून. कित्याक तेज्यान हें पळोवंक जायना, हें इनजस्टीस जायना पळोवपाक. सत्याच्या मार्गान चललो मनीस आनी आयज आमचो सरकार सांगता झिरो टॉलरन्स. कितें आसा हे? करप्शन करप्शन करप्शन. फोकस ओन्ली फॉर मनी. आयचो हो गव्हर्मेंट फकत फोकस करता पयशे. खंयचे दोंगर कापपाचे, खंयचे डेव्हलपमेंट करपाचे, खंयची बिल्डिंगां काडपाची. पूण मेन जे गरज आसा मनशाक ते सुरक्षीत रावपाक. आयज जोरी तर ह्या बायल मनशांक तुवें सुरक्षीत फाल्यां ते तुका वोट कोत्तेले आनी जोरी तर हे रेप जावन मर्डर जावन तुका वोट खंयचे मेवतले. पयले सुवातेर हांव गव्हर्मेंटाक सांगता कावन्सिलींग गांवांनी पंचायत लेवलान करचे. तशेंच पळय ते रिहॅबिलिटेशन सेंटर आसा तिंका ते अशे बायलो भोंवता त्यो कोण धंद्याक वयता, कोण आनी कसले हेका वयता, त्रासान पडटा. वुमन्स हेल्पलायन करता पूण केन्ना ते वुमन्स हेल्पलायन ऑपरेटूय जायना. तर हांव मागता सरकारा लागीं मातसो एक कडक एक इश्यू काडा, एक प्लॅन काडा. सो एक CCTV बसीर जावं हूंय चलता वाटेक ते वयता आसतना तेजे CCTV दवरचो आनी ते ऑपरेट जाता तसले करचे. कित्याक आयज हे चेडू आमचे मदें ना आयज, पूण कितले ते व्हडले जाय. खंयचे गोंयचे चेडू सुसायड करता आसतना आपले आंगळे काडून सुसायड केन्नाच करचे ना. आनी कितें कमेंट्स येता तेजे ड्रेस उदकान गेले, तेचे जिन्स पॅन्ट जे टायट आसता तेवूय उदकान गेले आनी आख्खे तेजे इनर गार्मेंट्स उक्ते गेले. तर हे कशें जातलें? नुस्तें चोचलें तेका वो नुस्त्याक तेजे कपड्यांच्या पुरबाय दिसली चड म्हूण चड बसताक तेका लागले. पूण सरकारान हे सगळे केस दामलेले आसा. कित्याक कोण तरी हातून बरो आसा जो गोट आसा सरकारा कडेन आनी ती केस दामून आसा. तेन्ना मागता सरकारा कडेन ते केस उक्तेपणी करचे आनी न्याय त्या चेडवाक दिवचे. जरी तो ते चेडू आयज आमचे मदें ना तरी ते म्हणटले आपल्याक न्याय मेळोले म्हणून. आनी तांच्या पेरंट्सा लागीं मागता धीर घेयात, झुजात. आयज तुजे चेडू तशें फाल्यां सोत कितें ते कळयात आनी ह्या चेडवाक दिला तशें न्याय दुसरे हेरांकूय भुरग्यांक जे इनजस्टिसान सांपडटा तांकां तुमी तांची न्याय दिवचे म्हूण मागता. We want justice. We want justice. We want justice.